एक मोले एक इन्सिडंट जाला तो म्हणजे पुलीस ब्रायब घेता आसतना एक सीसीटीव्हीचेर जावं कॅमेराचेर कॅप्चर करता मिडियाच्या हेचेर. सो हो इन्सिडंट तुमी कशें पळयता? ना आमी ह्या इन्सिडंट वी आर नॉट बेजिकली जें आज गोंयान घडटा खास करून टार्गेट दिलेलें आहे. टार्गेट हांव सदां विधानसभेन की पीपल आर गिवन टार्गेट, पुलीस आर गिवन टार्गेट फॉर पोस्टिंग्स डेली उमके पयशे हफ्ता. वी कॅनॉट ब्लेम द पुलीस. टुडे हेज फाटल्यान मिनिस्टर आनी हें गव्हर्मेंट आहा. हें करप्शन एक सायडी प्रायम मिनिस्टर म्हणटा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दुसरे सायडीन चोयल्यार सब मिलजुल के खा रहे, सगळे मेळून सारके हे पयशे खाता. हांकां हें पोस्टींग दिलेलें आहा. चॅक पोस्टाचें जें करप्शन जाता आज हायस्ट करप्शन इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड दिस इज हॅपनिंग रॅम्पंट. Actually, if you look in Maharashtra and several places, check posts are not there. Today, after GST also, there are a lot of changes. But particularly Hafta every month, numbers are being given to the police. And ye poishe mantryank hoita right up to the top. So, ye corruption as a nexus, it is a proven fact. 2-3 दीस बिस्ते हें जालें पत्ते मागीर सगळें सेटींग. हें सगळें सेटींग करपाक हो सरकार आहा. हें करप्शन वाडत आहा आनी हें बंद जावपा ना. हें सोमून तरी बंद जावपा ना. हो सरकारा कडेन नंबर आहा आनी अंडर दीस नंबर डेली सच टायप ऑफ एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस. सो कोण मिनिस्टर्स बी ना म्हणटा तुमचे? 100%. दीस कॅनॉट हॅपन. मिनिस्टर सगळे आय. दीस कॅनॉट. द एंटायर कॅबिनेट इज इनवॉल्ड इन दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज. हितून सगळे ब्युरोक्रेट पुलीस आनी पॉलिटिशनाचें हें नॅक्सस. हेजेर हे म्हयने हफ्त्याचें हें कलेक्शन जाता.